नमस्कार आणि येवकार तुमकां आयच्या खाशेल्या कार्यावळीत. आयज आमच्या बरोबर आसा डॉक्टर व्यंकटेश हेगडे, जे नामनेचे दोतोर आसा आणि तुम्ही सगळ्यांक ताका वळखता इन टर्म्स ऑफ स्पिरिच्युअलनेस. ह्या एंटायर कोविड-19 आणि कोरोना व्हायरसच्या स्केरान जेन्ना आमी 21 दीस लॉकडावन जाल्या घरान, आयज हांव सुद्दां हो जेन्ना इंटरव्यू करता तेन्ना हांव घरांतल्यान करता आणि व्यंकटेश बाब आपल्या घरा कडेन आसा आणि आमी तांचे कडेन संवाद करतले जस्ट टू अंडरस्टँड ह्या 21 दीस लॉकडावनात जेन्ना आमी घरान आसतले, घरांच्या बरोबर आसले, 4 भिंती मदीं आमी जेन्ना लॉकडावन आसतले तेन्ना आमचे बरेचशे आमी थोडेशे एक्सपिरियन्स करतले इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस, इन टर्म्स ऑफ हाव टू गो अबाउट. बरेचशे आमकां एक एकदां चॅलेंजीस फेस करचे पडटा. ह्या चॅलेंजिसा बद्दल आमी उलयतले. एंटायर वर्ल्ड इज फेसींग दीस व्हेरी डिफिकल्ट फेज दॅट इज कोरोना व्हायरस स्केर. आणि जेन्ना सगळे जाण स्टॅटिस्टिक्सा बद्दल उलयता तेन्ना आमी म्हटलें की हो स्पिरिच्युअल सायड और रादर इमोशनल आणि फिजिकल मेंटल सायड जो आसा त्या विशयाचेर आमी उलयता. तर आमच्या बरोबर आसा आयज डॉक्टर व्यंकटेश हेगडे जे आसा आमच्या वांगडा जॉयन मडगांवच्यान. दोतोर नमस्कार. नमस्कार. दोतोर, म्हजो पयलो प्रश्न डेफिनेटली आसतलो जेन्ना एंटायर जग हे कोरोना व्हायरस स्केर कोविड-19च्या स्केरांतल्यान सद्या वता. बरेचशे आमी केसीस पळयता, इतको फास्ट तो स्प्रेड जाता आणि खुबशी मरणांय आमी आयकता इन टर्म्स ऑफ नंबर्स. ह्या सिच्युएशना कडेन तुमी हे कशें पळयतात? आज एका विचित्र परिस्थितीत आमचो सगळो समाज सापडला. तर सगळ्यांक खबर आसतलेंच की पंतप्रधान माननीय पंतप्रधान श्री मोदीजी हांणी तर 21 दीस आमी खंयच भायर सरचे न्ही, आमी स्वताक एका घरांत बसून रावचे, रस्त्यार घरा भायर कोणूच दिश्टी पडचे न्ही. आनी ही एक चॅलेंज आसा, खरें म्हणल्यार एक चॅलेंज आसा. पूण एक सांगता, जर एक मनीस मुखार जे एक आव्हान आसा तें आव्हान इफ ही डिसाइड्स टू चेंज दॅट चॅलेंज इंटू ए ऑपॉर्च्युनिटी, तें आव्हान न्हय तर मुखार एक संद आसा. म्हाका ही संद म्हाका प्रूव करपाची, म्हज्यांत शक्ती कितली आसा, म्हज्यांत बुद्धी कितली आसा, म्हज्यांत कर्तृत्व कितलें आसा, तें सगळें सिद्ध करपाची ही एक संद म्हाका. इफ आय डिसायड, if there is a challenge, instead of thinking that it is a challenge, if I decide that this is a very beautiful moment for me to prove myself, my abilities, my capacities, my intelligence, my what is me, to what extent I can grow, कितलो पसून म्हज्यान व्हड जावं येता आनी व्हड जावन ह्या परिस्थितीचेर मात करूं येता and conquer this problem. Doctor, we always regret of taking some wrong decisions because that is the reason we end up here. तुमका दिसता की this is a correct opportunity to fix few things, going back, thinking of the past and fixing some things जितूंतल्यान आमचो फुडार बरो आसतलो. once we are out of this phase, आमचो फुडार बरो आसतलो. ते मागीर पर्सनल रिलेशनशिप सुद्दां आसूं. तर आज सगळे तुम्ही घरांत आसात, सगळे तुम्ही घरांत बसल्यात, सगळे तुमकां कळना की कितें करचें म्हणून. पूण सांगता भावांनो आनी भयणांनो की ही एक संद आसा. दीस इज एन ऑपॉर्च्युनिटी फॉर यू. स्वता मदीं खोल वचात, स्वता मदीं भितर पळयात, स्वता भितर पळयात. आमकां एका फ्रेमींत घालतात. आयज जेन्ना आमचे कडेन इतको वेळ आसा तेन्ना आमी बरेचशे ल्हानपणांत आसतना आमकां खूब वेगवेगळे हॉबीज आसले. म्हणजे आमी पेंटींग करताले, डान्सींग करताले, एक्टींग करताले, सिंगींग करताले. आयज जेन्ना लॉकडावन आसा तेन्ना दोतोर खंय तर इज इट अ चान्स दॅट यू शूड थिंक ऑफ ऑल दीस क्वालिटीज दॅट यू हॅव अँड एक्सप्लोर ऑल दीस हॉबीज ऑल ओवर अगेन. बिकॉज आतां खंय तरी टायम मेळटा. कोणाक जर आर्टिस्ट कोण आसा जाल्यार ताका आयज पेंटिंगाची चान्स पडटा. डू यू थिंक दीस इज द रायट टायम? Sometimes you may be having some other qualities which you don't know. You may not know yourself. तुमकां तुमचीच वळख जावन आसा एखादी संद आसा. भावांनो आनी भयणांनो, ह्या 21 दिसांक जेन्ना तुमकां कांयच करपाचें ना तेन्ना स्वताक वळखात, स्वता भितर वचात. स्वता भितर आनी कितल्योश्योच क्वॉलिटीज आसतल्यो. कोण एखादो बरो गायक आसूं शकता, कोण एखादो बरो चित्रकार आसूं शकता, कोण एखादो बरो नाट्य कलाकार आसूं शकता. तुम्ही कितलेशे वाचन करत दिसता, तुमकां तें वाचन आसतना तुम्ही दवरिल्लें आसता, कित्याक हरशीं तुमकां टायम मेळना. मे बी
you have got some other talent. Someone may be a good artist, good singer, good drawing, many things you wanted to do. You are having the talent, but because you are stuck, you are in a frame, you haven't done it. बरेचदा आम्ही सेल्फ इम्प्रूव्हमेंटाची बुक्स वाचता, सेल्फ इम्प्रूव्हमेंटाचे थोडे व्हिडिओज पळयता. दिस इज अगेन अ गोल्डन टायम दॅट यू कॅन सेल्फ इम्प्रूव्ह युअर सेल्फ. आपली जी लायफस्टायल आसा ताज्या बद्दल आसूं, टायम मॅनेजमेंट आसूं, इटींग हॅबिट्स आसूं. डू यू ऑल्सो थिंक दॅट दिस इज ऑल्सो अ गुड टायम टू इम्प्रूव्ह युअर सेल्फ? Let us take this opportunity to realize where I need to improve myself, to what extent I can go. आणि हे जर एक सकारात्मक जर नदरेन जर आमी पळयलें, जर आमी एक नकारात्मक नजर दवरली जाल्यार आमकां दिसतलें शी 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 कितें बाबा 21 दीस बसून कितें करतलो. थोडे झगडी बसून करतात. ना 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 यू नीड टू लुक एट दिस इन ए पॉझिटिव्ह वे, इन ए फ्रॉम ए पॉझिटिव्ह ग्लास, अँड थिंग्स may be different. संडे जेन्ना माननीय पंतप्रधानान जेन्ना लॉकडावन केलो तेन्ना बाय द एंड ऑफ द डे ही आस्क्ड अस एवरीबडी टू क्लॅप, टू एक्सप्रेस युअर ग्रॅटिट्यूड टुवर्ड्स ऑल दीस एसेन्शियल सर्व्हिस प्रोवायडर्स हू आर बॅटलिंग ऑन द फ्रंट लायन ऑफ दीस पॅन्डेमिक. तुमकां कितें दिसता तर वॉट वॉज द रिजन बिहायंड इट अँड हाऊ डू यू थिंक इट कॅन हेल्प अस इन नियर फ्युचर? पयरच एक दिसाचो जेन्ना कर्फ्यू आशिल्लो त्या वेळार श्रीमान मोदीजीन सांगलें, त्या दिसा आमी घरा रावले, त्या दिसा उमेदीन रावले, कितें एकच दिसाचो कर्फ्यू आशिल्लो. सांजची पसून आमी टाळयो मारल्यो. तेन्ना पसून ह्यो टाळयांचो अर्थ कितें आशिल्लो जाणा तुमी? वॉट वॉज द रिजन बिहायंड दीस क्लॅपिंग? वेल, आवर प्रायम मिनिस्टर, honorable Prime Minister, said that this is a gratitude to the people who are working against coronavirus. ही एक कृतज्ञता कोरोना व्हायरसा विरुद्ध काम करता तांचे खातीर. Yes, but there was another thing. When you clap, when you ring bells, what happens is, see, in the church there is a bell. In the temple there is a bell. आम्ही देवळाक वता तेन्ना टाळयो मारतात, आम्ही चर्चीत वता तेन्ना टाळयो मारतात तेन्ना एक घडटा, आमचे मन जे आसा ते शांत जाता. मुद्दम बसात, आतां बसून डेली दिसा 3 वेळा 5-5 मिनटां टाळयो मारात. कांयच मोठे न्ही. तुम्ही घरा आसात, सगळीं बसात, 5 मिनटां टाळयो मारात. दनपरां सगळीं बसात उपाशी पोटार, 5 मिनटां टाळयो मारात. In the morning you can sit, in the afternoon you can sit, the whole family sit together. At night you sit together and just clap and see what happens. When we clap, what happens is the mind relaxes, the mind comes into the present moment. आम्ही खूप वेळा मुखावेले चित्तात, आम्ही खूप वेळा फाटले चित्तात, कितें घडून गेला ताजे बद्दल चित्तात. पूण जेन्ना आमी टाळयो मारतात तेन्ना हे मन, घंटानाद करतात तेन्ना हे मन शांत जाता. त्या खिणा येता आनी मन त्या खिणा आसता. ज्या खिणाक तुम्ही आसात त्या खिणाक तुमचे मन असता तेन्ना ते मन शांत असता. आणि या शांत मनाक एक पावर असता, एक शक्त असता. या शांत मनाक जर तुम्ही एक प्रेयर करत, जर तुम्ही एक इफ यू प्रे whenever your mind is cool and calm and relaxed, that prayer has got power. Across religions, तर आमच्या गोंयानूय वेगवेगळे रिलिजन्स आसा. इन दिस सिनारियो, do you think spirituality across religions can help us to combat this lockdown and this phase? See, in Goa, there are many types of people. आमच्या गोंयांत कितलेशेच तरेचे लोक आसात. आनी एक खूब व्हड गजाल गोंयाक पळोवपाक मेळटा ती, आमी एकसंघ आसात. आमी हिंदू असले, आमी मुस्लीम असले, आमी क्रिस्तांव असले तरी आमी एकसंघ आसात. आमची खूब मोठी शक्ती आसा, खूब मोठी संस्कृताय आसा. आनी ही संस्कृताय म्हणटात ते आमचे अध्यात्म. आनी अध्यात्म म्हणल्यार कितें? आपलेपण. हे अध्यात्म म्हणल्यार कितें?
कोणाक तरी माफ करप. हे अध्यात्म म्हणल्यार कितें? कोणाची तरी सेवा करप. वी आर rich in a culture called as spirituality, and if we stick to this spirituality, spirituality is nothing but belongingness. Spirituality is nothing but forgiving. Spirituality is nothing but caring and serving people. This is a very beautiful time to become spiritual. Doctor, the challenges of going through stress is definitely common now. How can we work for betterment and not complain on present situation and make a difference in the coming days? खूब सोपें कंप्लेन करप. म्हजे कडेन हें ना, म्हजे कडेन तें ना. इट्स व्हेरी इजी टू कंप्लेन, बट दिस कंप्लेन कॅन बी चेंज्ड इनटू, कॅन बी ट्रान्सफॉर्म्ड इनटू समथिंग कॉल्ड एज रिस्पॉन्सिबिलिटी. जी आमी एक तक्रार करतात त्या तक्रारींतल्यान जबाबदारी घेवं येता. जेन्ना आमी जबाबदारी घेतात तेन्ना तक्रार ही नाच जाता खंय तरी. तर ही जबाबदारी आमी कसली घेतले? खंयी पळयात, भायर दोळे उगडून पळयात, कितल्यो संद आसात तुमकां. दोळे उगडून पळयात, कितले तरी लोक रावतात तुमकां तुमचें कर्तृत्व दाखोवपाक. जबाबदारी कोणाची तरी घेवपाक, कोणाची जावं ती मागीर शेजाऱ्याची जावं, कोणाची तुमच्या घरच्यांची जावं, किंवा एक पयसुल्लो जाका तुमी वळखनात ताची जावं. If you want to take responsibility of your own person or someone whom you don't know, this is the time, this is the time, this is the time. People are waiting. Someone will take my responsibility. Someone will come for me. Someone will take care of me. आज मनीसपण म्हणल्यार कितें? मानवी मूल्य म्हणल्यार कितें? What is humanity? Compassion. Humanity is serving. Humanity is joy. Humanity is peace. Humanity is love. आज जर आमकां जर आमच्या भितरली जर काकूट जर अशी भरभरून व्हांवपाक लागली, ही काकूट म्हणटात ती आनी ही सेवा म्हणटात ती, आमचे मानवी मूल्य, ती जर अशी भरभरून व्हांवपाक लागली जाल्यार आमी अशे धांवतले, पळयतले, कोणाक कितें जाय, कोणाक कितें जाय. अरे अरिश्टाने हे संवसाराचेर आयलां, हे संवसारांत आमी रावतात, ह्या संवसाराचे आमी एक अविभाज्य घटक. वी आर part and parcel of this society. I need to do something for the society out of compassion. Let this compassion blossom in you. Just go and do a difference, make a difference in the people around you. आयच्या आमचे प्रत्येकाचे लायफस्टायल अशें आसा की आमी बरेचदा धांवपळीनूच आमचें जीवन वता. म्हणजे ट्रॅव्हलिंगान आसूं किंवा कामार स्ट्रेस आसूं. इन दीस होल बॉल गेम बरेचशे म्हाका आय फील, एंड ऑब्वियसली एवरीबडी वॉचिंग दीस प्रोग्राम वील बी फिलींग की आमी खंय तरी आमच्या फॅमिली, फ्रेंड्स, सोसायटी कडच्यान पयस वचत गेल्या. डू यू ऑल्सो फील दॅट वी कॅन टेक केअर ऑफ द सिच्युएशन? खंयच्यान तरी परत सुरवात करूं येता आमी ऑफ कमिंग बॅक टू फॅमिली, फ्रेंड्स इन सोसायटी? See that we take an opportunity to come close to our family members also. आमच्या घरच्या मनशा कडेन, आमच्या फॅमिलीच्या मनशा कडेन लागीं येवपाची एक संद आमी घेवया. 21 दीस आमी स्वताक स्टडी करूया, स्वताचीच एक आमी वळख करून घेवया. Let us study ourselves. Where I am going wrong? जर गरज पडल्या जाल्यार कोणाकडे वचून माफी मागपाक कांयच वायट ना. If you feel that someone has bothered you and because of that you are away from him, there is no problem in going and saying sorry. Let us do that. Let us take this opportunity to give a real meaning to the family. Real meaning to the family means every family has got the people with same views and with love and attachment towards each other. प्रत्येक घराक मनशां रावतात ती कशी रावतात?
घर म्हणजे कितें, फॅमिली म्हणजे कितें, तर एकामेका बद्दल आदर आसप, एकामेका बद्दल आपुलकी आसप, एकामेकाच्या मदीं कितें बारीक झगडें आसलें जाल्यार तें विसरून वचप. लेट अस फॉरगेट अँड फॉरगिव. Very important. These 21 days you can convert in this and see whether you are having any hobbies. If you are having any hobbies, then develop that hobby. जेन्ना कमीतले कमी सप्लायज आसा, एसेन्शियल सर्विसीस, एसेन्शियल गुड्स जे आसा तेमकां कमीतले कमी आसा, अशा टायमार आपली इम्युनिटी ही कशी स्ट्रॉंग करप. बिकॉज आमी बरेचदा आयकता की कोरोना व्हायरसा कडेन अगेन्स्ट जर तुमकां फायट दिवपाचें आसा देन युअर इम्युन सिस्टम हॅज टू बी व्हेरी स्ट्रॉंग. अशा ह्या सिच्युएशनान लॉकडावनाच्या टायमार आपली इम्युनिटी ही कशी आमी बऱ्यांतल्या बरी दवरूं शकता. तर आज आमी आमची एक जबाबदारी भितरली आमची प्रतिकार शक्ती वाडोवपाची. ही प्रतिकार शक्ती जर वाडयतले जाल्यार न्हीद बरी घेवपाक जाय. प्रतिकार शक्ती वाडयतले जाल्यार मन शांत जाय. मनाक भंय आसा काडून उडयात भंय. भंयाचेर जैत मेळयात. मनाक ताण तणाव असल्यार ताण तणाव काडून उडयात. शांत शांत जायात. कित्याक शांतीन मन नासलें, मनाक जर भंय आसलो जाल्यार भितरली आमची जी प्रतिकार शक्ती आसता ती प्रतिकार शक्ती कमी जाता. इफ वी गेट स्कॅर्ड, इफ वी आर हॅव्हिंग फियर, then what happens? Our immunity comes down. So just let our immunity improve by settling our mind. For mind we can do some yoga. India is rich in all yoga practices. You can watch on TV, they show yoga. You do some breathing exercises and some meditation. आनीक मुखेल म्हणटात तें जेन्ना ध्यान करतात तेन्ना मन शांत शांत जाता. जेन्ना प्राणायाम करतात तेन्ना मन शांत शांत जाता. तर ह्या योगात आपल्या जीवनात एक व्हड स्थान दियात. तुमची जी पळय रेजिस्टन्स पावर आसा, इफ यू गिव place in your life to yoga, your resistance power will increase. And very important, eat well. जेवण सारकें घेयात. दोतोर, वेळ आमचो सोंपात आयला. बिफोर वी एंड द शो, वॉट इज दॅट वन थिंग दॅट यूड लायक टू से टू ऑल द व्ह्युअर्स ऑफ प्रुडंट? Have a confidence in you. I will conquer the problem. जे ह्या प्रॉब्लेमाचेर जैत मेळोवपा खातीर जे उपाय सांगल्यात ते उपाय चालूच आसुनी. ते उपाय करातच. पुणून मुख्य म्हणटात तें मन शांत दवरात आनीक स्वता मदलें रेजिस्टन्स पावर वाडयात. अशें खूब वेळ जाला. जीवन हे सुंदर आसा. जीवन हे सुंदर असले तरी, ह्या सृश्टीत जन्म मेळप हे मोठे भाग्य असले तरी जीवनात खूब वेळा मोठे मोठे त्रास येतात. आणि ते त्रास जेन्ना तुम्ही त्या त्रासाच्या पलतडी वतात, ताजेर दांग मारून ते त्रास हुंपतात, तेन्ना तुमचें कर्तृत्व कळटा. तेन्ना तुमचें शक्त बुद्ध कळटा. Whenever you conquer a problem comes. Never life is a straight line. Never life is a very wonderful line. It has got problems. Problems come, but when you conquer the problems, it gives you confidence and it decides that you are greater than the problem. You are a great person. दोतोर, बरेचदा आमकां सुद्दां मेसेज येता की हे व्हॉट्सॅप फॉरवर्ड्स आसा ताजेर इज इट ट्रू ऑर फॉल्स. सो त्या व्हॉट्सॅप फॉरवर्ड्सांचेर तुमी कशें पळयता? बिकॉज इट इज ऑल्सो अ डिस्ट्रॅक्शन. अँड ऑल्सो कॅन यू सजेस्ट सम फ्यू एक्सरसायजीस दॅट यू कॅन डू एट होम? म्हणजे चड एफर्ट्स न घेता एक बारीकशी एक्सरसायज जर आसा विच कॅन कीप आवर मायंड
एनर्जी, फिजिकली व्हेरी कूल, काम, कंपोज्ड. एक जाण आसूनी तुमच्या मदीं, आनी ही जाण म्हणटात ती जें कितें भोंवतणी घडटा ताजी पुराय जाण आसूनी. एक करात, जायते वेळा मोबायलाचेर कांय कांय ज्यो पळय मॅसेजीस येतात तातूंतल्यान आमकां आमची बुद्दीक जाय तशी दिशा मेळना. कितें कितें येता तर त्या जे पळय मॅसेजीस कित्याक कितें तरेतरेच्यो येतात ताका बळी पडूं नाकात, ताका बळी पडूं नाकात. तुमकां जाय जाल्यार एकच लक्षांत धरात की आमी आमचें नैसर्गीक बळगें वाडयतले. आनी मुख्य म्हणटा तें खूब खूब गरजेचें. कांय नैसर्गीक बळगें वाडोवपा खातीर कांय प्राणायाम करूं येता. एक प्राणायाम दाखयता असो. ही दोनी बोटां अशीं नाकाचेर दवरलीं आनी पयलीं दाव्या नाकांतल्यान श्वास भायर सोडलो आनी लांब भितर घेतलो आनी मागीर तो बंद करून उजव्या नाकांतल्यान स्लो भायर सोडलो. मागीर उजवे नाकापुडी बंद करून श्वास लांब भितर घेतलो, भायर सोडून, पयलीं भायर सोडून मागीर लांब भितर घेतलो आनी नाकापुडी बंद करून दाव्या नाकांतल्यान भायर सोडलो. हो एक सादो व्यायाम. तशेंच आनीक व्यायाम म्हणटात तो नाकांतल्यान श्वास भितर घेवप आनी हळू तोंडांतल्यान भायर भायर सोडप. एक करात. एक बसून आमी गोंयाक इतले भाग्यवान की आमकां आमचे जे पळय खूब दोतोर आसात. दोतोर आनी पेशंटांचे जो रेशियो आसा तो खूब व्हडलो आसा. वी आर लकी इन गोवा बिकॉज द ratio of doctors and patients is very high. So if you are getting a problem, if you are starting with a problem, immediately contact your family doctor. समज कितें प्रॉब्लेम जर जालो जर जायत, तुमकां नाक व्हांवता, दोळे दुखतात, तकली उसळटा, दोळे व्हांवतात, खोकली येता, ताळो दुखतात, तकली उसळटा, हे जर सिम्पटम्स जाले जाल्यार एक करात, रोखडे दोतोरा कडेन वचात. रोखडे दोतोराक तुमच्या फोन करून सांगात. भायर सरप नासता, फोन करून सांगात, दोतोर म्हाका अशें अशें जाता. whenever you get running nose, running eyes, running throat pain, cough, sneezing or headache or sometimes lack of urine, you immediately contact your doctor. We are lucky to have many doctors in Goa. Contact your family doctor, contact your nearest doctor, tell him. दोतोर, थँक्यू व्हेरी मच. आय अंडरस्टँड ह्या लॉकडाऊनान प्रत्येक जाण इज गोईंग थ्रू अ व्हेरी डिफिकल्ट फेज अँड व्हेरी डिफिकल्ट चॅलेंजीस. बट ह्या अशा वेळात तुम्ही वेळ काढून आमकां दिलो आणि आमच्या ह्या प्रश्नाची उत्तरं दिली, त्या खातीर दोतोर देव बरें करूं. थँक्स अ लॉट. हे असले दोतोर वेंकटेश हेगडे आमच्या वांगडा उलयताले फ्रॉम मडगांव. जशें तुमकां हांवें पयलींच सुरवातीच्या प्रोग्रामाक सांगलें की हो एंटायर एपिसोड जो आमी आसा तो आमी घरांतल्यान करता. आमी वी आर फॉलोईंग द प्रिंसिपल एट प्रुडंट, दॅट इज स्टे होम, स्टे सेफ, वर्क फ्रॉम होम. आमी मागता की हे जे वेगवेगळे जे सध्या न्यूज चलता किंवा आनी कितें तितूंतल्यान तुमी पॅनीक जावचे न्ही. जेन्युइन सोर्स ऑफ न्यूज हाका तुमी ट्रस्ट करचो. बेश्टे व्हॉट्सएप रुमर्सांचेर कसले एझम्पशन्स करचे न्ही. आणि जशें म्हटलां की दीस इज एन एपिडेमीक दॅट इज गोईंग व्हेरी फास्ट, व्हेरी स्ट्रॉंग. ही जर चेन ब्रेक करपाक जाय जाल्यार डेफिनेटली वी हॅव टू बी एट होम आणि हो कंप्लीट लॉकडाऊन हॅज टू बी व्हेरी सक्सेसफूल. आय अंडरस्टँड की एसेन्शियल सर्विसीस आर ऑल्सो इम्पॉर्टंट, बट ते बऱ्यातले बऱ्या पद्दतीन तुम्ही घेवचे. ऑल दीस हायजीन्स
जे प्रोटोकॉल आसा तो प्रोटोकॉल फॉलो करचो आनी तुमी घरा कडेन तुमच्या आपल्या फॅमिली वांगडा सेफ रावचे, सेक्युअर रावचे. हे 21 दिसाचो लॉकडावनान आमी वेगवेगळो कॉन्टेंट घेवन येतले. तुमचे जर वेगळे कितें प्रश्न आसा तर डेफिनेटली आमकां ह्या कमेंट बॉक्सान मेन्शन करा, बिकॉज तो एस्पेक्ट आमी डेफिनेटली एक्सप्लोर करतले आनी तुमच्या मदीं घेवन येतले. हो म्हाजो वेळ असलो हांगाच इतक्यात पुरतो. परत एकदा दोतोराक म्हणटा देव बरें करूं. ते हांगासर आयले, तांच्यांनी विचार आपले मांडले. आमी परत येतले तुमच्या मुखापर्यंत. पळयत रावात प्रुडंट.